जर वर येल्या जाय तुमकां खबर आसा कचरो असो कचरो ल्हारा वयर येयल्या उपरांत अशे कचरो बी येता आनी एरो जाता तशेंय बी तेज्या बॉडीच्या आशी कुशीक कांय ना म्हणून आमकां दिसता तेका खंय तरी मारला आनी थंय हाडून उडयला म्हणून वाट लावन दवरल्या अशें आमकां दिसता. आज खरें म्हणून जाल्यार डॉक्टरांक पॅनल करपाक जाय ते दिसलें. डॉक्टरांक जर पॅनल करपाक जाय दिसलें जाल्यार डॉक्टरांनी ती जे गरज आसा ते कित्याक चवकशी करूंक ना, कित्याक ते काडून दवरना तेच्या पोटांतले सगळे. तेची वोट पळयले इतले ब्लू जाल्ले असले ते कशे जाले? ते कोविडाक लागून त्रास असलेले, ते मानसीक तेजी बरोबर नासलेले, ते आज आपण मरतले अशें म्हणटाले ते बरोवपाक जाय ते कळ्ळें डॉक्टराक आनी हे करूंक जाय ते कळना. तेका ती कांकणां आनी ती वेड घालतना तेजी बॉडी तकली तेजी अशी हालताली ताजे आतां मेला कशें दिसताले ते तेका सकाळी फुडें मारून थंय हाडून उडयला आनी डॉक्टर बरयता 24 वरां पयलीं म्हणून. 24 वरां पयलीं जाल्यार ते घट जावंक जाय आसलें, बॉडी तेजी अशी हालोवंक जायनासली जाल्यार तेका कांकणां घालताले, हात अशे वयर काडटाले, हात वयर येतालो, मान अशी केली अशी जाताले, खंयच तेजी बॉडी घट जावंक नासली. म्हणून आमकां डॉक्टराचेर पूर्ण दुबाव आसा. डॉक्टरान खंय तरी पयशे घाल्ल्या आनी हे सगळे नाका जाल्ले बरोवन घातला. कितें चॅक करूंक ना सारकें तेजें. आज तो बाबडो आबूज जावन ती बॉडी व्हेली, आज जर व्हरोंक नासलेली जाल्यार खूब कितें मेळटलें आसलेलें. पण म्हणूनच त्या डॉक्टरांनी नोंद करा, त्या डॉक्टरांची चौकशी सारकी करा. तेंचे मोबायल डिटेल आसा ते काडपाक जाय. कितले तांकां कॉल त्या दिसा येयले, कित्याक केले, कोणे कॉल केलो, कितें गरज आसली, ते पयलीं डॉक्टरा वांगडा तेंचो कितें संबंद हे सगळें जावपाक जाय. ज्या भुरग्यान तेका प्रपोज केली तेजीय सारकी इन्क्वायरी जावंक जाय. तेका डॉक्टराची सर्टिफिकेट घेवन तो येता म्हाजें बॅकबोन दुखला म्हणून. ते कितें केलें पयलींच तेका कोणे चांगले हे सगळे तकली दिली. तो मोबायल आपल्या घरा कडेन दवरले म्हणटा हे कितें भानगडी. तेका पयलींच कशें कळ्ळें की तेका डॉक्टरा कडची सर्टिफिकेट बॅकबोनाची आसा ते व्हरोंक जाय म्हणून. म्हणजे तेजीय चौकशी जाय, तेजे कोणा कडेन संबंध आसा, तो खंय भोंवतालो, तो मोबायल घरा कडेन दवरता आनी आपूण भोंवता, म्हणजे तो कार्ड करता आनी कितें दुसऱ्या मोबायलाचेर. हे म्हाका आमकां दुबाव मारता. अशें त्या बशीचे त्या मागीर तो भुरगो म्हापसा तेणें सांगलें आपल्याक कदंबा बस स्टँड दिश्टी पडलें म्हणून. म्हाका दिसता ते लोबोन पळय 2 लाखाचे प्रायज केल्ले तेका लागून तेणें बेश्टेच ते वाऱ्यार खबरो केले म्हणून थंय ते सिद्धी थंयसर पावकूच ना. तेका खंयसून उखल्ले तेका तें कळपाक जाय. अशें कोण तेच्या पांजऱ्या आसलेले ते कळपाक जाय. जे भुरगे कोणा वांगडा भानगड करिना, मोबायल तेणें घरा कडेन तर ते मोबायलूच यूज करिना, जेवणूय ते व्हरान आसलेले, तेजी मावशेचें चेडूं जेवण घेवन थंय येताले, तेजेरूच ते जेयताले आनी घरा कडेन वयताले. तेका जेंकां मातसो जरी दुबाव आसलेलो ती घरांतसून भायरूच सोडची नासली. तेका कोरोना जाल्ले तेन्ना ते म्हणटाले की आपूण मरतले न्हू म्हणून. ते डॉक्टर थंय बरयता, ते बरोवपाक जाय तुका तें कळ्ळें. तुका पॅनल कोणें काडूंक लायले? पॅनल काडटा जाल्यार तूं ह्यो सगळ्यो गजाली तूं करिना कित्याक? आमी डिनाकूय लेटर बरोवपाचें आहा, चीफ सेक्रेटरीक लेटर बरोवपाचें आसा. आज आमी डीजीक मेळपाक गेली, मेळ्ळे तेका आनी सांगलें तेका सगळ्यो गजाली सगळ्यो आनी हेजेर सारकी तेणें सांगलें आमकां विजिलन्साक आपूण ती सगळी इन्क्वायरी घालता आनी करूंक लायता म्हणून. आमकां जाता तितले बेगीन ह्या सिद्धीचे इन्क्वायरी करून तेजेर त्या गरीब लोकांक या न्याय दिवचो. आज आवय दुख्खांनी रडटा ती, तांकां अन्न गोड लागना, कोणाकूच कशी दया माया येयना. हरशीं तुमी डोंगरा खाचींनी कितें कितें आसलेलें ते तुमी बरें सोदून काडटा तुमकां जाय जाल्यार. आनी आज ह्या गरिबांक न्याय दिवपाक तुमचे कडेन कांय ना तुमचे कडेन. आज म्हयनो जावन गेलो आनी पळयल्यार तुमी कांयच. आमी कितले दीस 15 दीस पयलीं सांगून येयल्ली एसपीक हांव डॉक्टरांची इन्क्वायरी कर म्हणून. आज रिटर्न बरोवन दिता हांव. आतां पळयता कितले दीस लायता ते. नाजाल्यार मागीर मोर्चा सीएमाच्या दारान उगडास दवर. सीएमाच्या दारान मोर्चा व्हरतले सगळ्या लोकांक घेवन. मोर्चा
म्हाका दिसता की म्हाज्या चेडवाक खून जाला हें नक्कीच, पूण तेचेर सगळ्या पुलीस स्टेशन जावन कोणी सगळ्यांनी तेचेर इन्क्वायरी करची आनी सगळें आमकां न्याय कितें तें दिवचो. म्हणजे चेडूं कशें गेलें जावं कशें येयलें, कोणी हाडून उडयलें, कितल्यांक बॉडी येयली ती, हें सगळें आमकां ह्यो न्याय दिवचो. म्हणून त्या खातीर हांव डिमांड करतां. आज तुम्ही जेन्ना मेळूंक गेल्ले पुलीस डिपार्टमेंट मेन हेका तेन्ना तुमी अशेंच सांगलेलें आहा तांकां मेन तांकां मेळूंक गेल्ले DIG IGP पूण हांवें मर्डर म्हणून केस दिल्या फाल्यां पुलीस स्टेशन रापोसाक केस दिल्या हांवें मर्डर म्हणून. ते कितें आजून पासून ते सुद्दां म्हणटात पूण ते सुद्दां तितले इन्क्वायरी घेयना अशें म्हाका दिसता. अजून काय ना आमी पुलीस स्टेशनाचेर गेले का हें सोदूंक जाय तें सोदूंक जाय तें सोदूंक जाय म्हणून म्हणटात, म्हणल्यार कांयच इन्क्वायरी घेयनात. इन्क्वायरी कित्याक करिना अशें तुका दिसता? इन्क्वायरी घेयना म्हणून म्हाका अशें दिसता की ते आतां आमी बॉडी घेवन येयल्ले आसा जावं खूब दीस जाले अशें तांकां दिसता, म्हणजे हितून लिपोवचें म्हणून. पूण हे सिद्धी नायक आहा ते केन्ना तांकां लिपोवंक दिवचे ना. आमकां कोण तरी कोण फुडें सरून आमकां आदार दितलो म्हणून आमकां नक्की खबर आहा. माळ बांधून पडले पळय आमी आतां DG कडेन गेल्ली, आमी आमचें लेटर केलां आनी आमी DGक लेटर दिलां. तें लेटर आमी पळय आसा, आमी तांकां लेटर दिवन कळयलां की आमकां कितें कितें दुबाव मारलो तें सगळें सांगून की आमकां जाय तेजी बऱ्या भशेन आतां म्हयनो जावन गेलो तेंचे कडसून कांयच अपेक्षा आमकां जावना. आज पर्यंत सादी गोश्ट हांकां हें करूंक मेळूंक ना. हेतून सगळ्यान पयलीं म्हणून सांगता हांव, डॉक्टरांनी वाट लायल्या कारणान हें अशें हांगा पर्यंत येयलें. तेंचीच इन्क्वायरी पयलीं जावनी. आमी आतां डिनाकूय लेटर दितले, डिनाक दितले, चीफ सेक्रेटरीक दितले. हे सगळें खरें म्हणून जाल्यार एका भुरग्याक भर दिवसाक व्हरता खंय तरी मारून उडयता आनी आत्महत्या म्हणून दाखयता. हे पिक्चरांनी बी बरें दिसता, हे रियलान बरें दिसना. ही फकाणां गेल्ल्या भशेन जाल्या. तेंची आवय बापूय ती आज कितले दीस जाली अन्न कसलें तें तांकां सादें तेंच्यांनी दड घरान हांव 3दा 4दा तेंच्या घरान गेलां आनी पळयलां की कशे ते लोक जियेतात म्हणून. म्हाका जाय थंयसर अशी इन्क्वायरी की तुमी पयलीं दुबाव दाखयता बापायन ताका आदलेसा मारले म्हणून. ती खुणा पूण तुमी दाखयल्या ती ताजी आसा काय आदले खूब पयलींची आसा जाल्यार तें तुला डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना. कित्याक मेन्शन करूंक ना? अश्यो कितल्योश्यो गजाली आसा जे डॉक्टरान मेन्शन करूंक ना. सगळ्यान पयली जबाबदारी डॉक्टरांची आसा आनी तेज्या उपरांत सगळे दागे दोरे उसवतले ते कांयच दाखोवंक ना. Taraji, there is no suicide note from the girl. Then काय suicide note करूंक ना. There is no record of suicide note that the girl committed suicide. Say that. It's very important. The girl was very good, cultured girl.